हालेलुया हालेलुया गान तुका जेसू महिमा तुका जो गुलाब तुका जेसू वंदन तुका जेसू वैभव तुका जरदान तुका जेसू प्रेज लॉर्ड हालेलुया. आज एक टॉपिकाचेर आमी थोडे देवाचें उतर आयकुया. आज उपास मागणें आमच्या जिवितांत कितलें गरजेचें की म्हणून मस्त जाणां मागोवंक सांगतात, तांचे समस्या आसात परिहार करूंक जायना. मस्त जाणांक तांचे वैयक्तीक समस्या आसतात, कुटुंबाचे समस्या आसात आनी कितें हे सगळे बॉन्डेजीस म्हणटात. ह्या कितें प्रॉब्लेम्स आसल्यार हे सगळे तुटून पडचे जाल्यार ब्रेक जायचे जाल्यार त्या मनशान कितें करचें की म्हणून देवाचें उतर आज आमकां त्या विशयांत आमकां सांगता. देखून आज उपास मागणें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितलें गरजेचें गी म्हणून तो सुमी आमकां सांगता. देवाचें उतर आमी पळया. पयल्या सुवातेर दाविदा विशयन दावीद उपास मागणें करता. केन्ना करता तो? आतां दाविदाक आनी देवाक जायते लागशिल्लो संबंद. हर एक झुजा वेळार देवा कडेन तो मागतालो आनी देव ताका गायड करतलो, त्या प्रमाणे तो चलतालो आनी जैते वचतालो. सगळ्या पवित्र पुस्तकांत आमी वाचल्यार दावीद तितलीं झुजां जिखुल्लो राय दुसरो कोणी ना, तितलीं झुजां तो जिखला. पूण ताच्या जिवितांत तो पातक करता, ताच्या जिवितांत ताचे प्रॉब्लेम्स येतात पळय, इतले आसोनी देवा सांगता आसोनी तो एक पातक करता. एक दीस झूज चलता, ताणें झुजाक वचचें आसलें पूण झुजाक वचनासतना त्या दीस तो घरा रावता. एक ताची जबाबदारी कितें आसलें, तसो लोक सगळो ताचे सोल्जर्स सगळे झुजांत आसतना आनी झुजांत वचून तांकां प्रोत्साव दिवचें आसलें. पूण तो थंय झुजाक वचनासतना त्या दीस घरा रावता. घरा रावून ताणें इल्लेशें मागण्यांनी बरें केल्लें जाल्यार इल्लो बायबल बसल्यार नियमशास्त्र आसलें ताच्या हातांत, धर्मपेठ ताच्या घरांत आसली, थंयत एका टेंटांत आसताली, देवाचें आजरपण आसतालें थंयत. पूण थंय वचून तोय मागणें करतालो. केदाळे तो प्रेजंट वर्शीप करचो मनीस, ताणें तेंय केलें ना. पूण रावल्यार ताच्या वयर वचून टॅरेसार भोंवून आसतना हुरियाच्या बायलेचेर ताची नदर केली. पळय पातां कशें जिवितांत सरता. पयलें ताणें जबाबदारी ताणें पाळूं ना, ताची जबाबदारी ताणें पाळूं ना. दुसरें तो घरा आसतना ताणें प्रेयर करी येतालें, खंयचेय दुसरें खंयचेय एक्टिविटीन ताणें पात्र घेवं येतालें, तातूंत करूं ना. तो वयर वचून भोंवूंक लागलो आनी उरियाच्या बायलेक दिश्टीक पडली. उरिया झुजाक गेल्लो आसलो, ते एकलेंच ताचे बायल ताच्या घरांत आसलें आनी ताका तो आपोवंक धाडटा. ताचे थंय तो कुडीचो संबंद जोडटा आनी एक पाताक जालें. ताचे उपरांत कुडीचो संबंद जाल्यार उरियाक आपयता. उरियाक ताच्या ते दीस गट्टी पियोंक दिता. ताचे वयर आनी एक पाताक करता. तो जायतें पियोवन ताका घरा धाडटा वचून, घरा वचून न्हिदय म्हणून. ते दीस तो घरा वचना, तो जबाबदारी आसलो मनीस, रावल्यारच्या बागलार तो न्हिदता. दुसरे दीस परत ताका जाय तितलो सोरो पियोन परतेक ताच्या बायलेच्या घरा धाडटा, पूण तो वचना. आनी तिसरे दिसा ताच्याच हातांत तसो तो डेथ नोट बरयता, ताच्याच हातांत दिता आनी ते सुजेर मुखार कोण आसलो ताचे कडेन दिवन ताका तो जिश्य मारयता. कितलीं पातकां ताच्या जिवितांत जालीं. आतां थंय एक प्रवादी येता आनी प्रवादी येवन, ताचें नांव नाथन प्रवादी, आनी तो येता आनी सरेस्पूर देव नाथन प्रवादीक धाडटा. पळय म्हणजे सभाकारच्यान वच, दाविदान कितें केलां ताका सांग. आनी दावीद राया कडेन तो उलयता आनी एक ताका वापर सांगता. तुज्या शारांत या तुज्या राज्यांत, तुज्या राजवटकेन एका कुटुंबाक एकच बकरो आसलो आनी त्या बकऱ्याक त्या दीस त्या रायान सांगलें, त्या बकऱ्याक अन्न ताणें जिश्य मारलो. पूण रायाच्या आसतना जायते बकरे आसले, ताणें ताका जिश्य मारूं ना, ताका ताच्या खाना जेवणाक ताणें उपयोग करूं ना. त्या एका बकऱ्याक कोण तो राय, ताका म्हाका सांग, हांव ताका हातांत लागड काडटा म्हणटा दावीद राय. नाथन प्रवादी सांगता, तो तुमचो तुवें ते केलें, तुका इतल्यो बायल्यो आसल्यो जाल्यार त्यो हुरियाच्या बायले कडेन संबंद दवरले. आनी थंय सांगता पळया, दाविदान उरियाच्या बायले उद्देशी जल्मल्ल्या भुरग्याचेर सर्वेस्परान केस्त धाडली आनी भोव पिडेस्त जालो तो. उरियाच्या बायलेतान जल्मल्ल्या पुताचेर केस्त धाडले म्हणटा सर्वेस्परान, कित्याक तो व्यभिचाराक जाल्लो. अनैतीक संबंद व्यभिचार. देखून दावीद राय कितें, दाविदान आपल्या भुरग्या पासून प्रार्थना मागलें आनी उपास केलो. तो भितर गेलो आनी सगळी रात धरणीर न्हिदलो. ताच्या
कोण पुरा त्याचे राज्यत्वांत आसले तांणी सकाळीं ताका आपयलें हे जेवण कर खंयच्या कितें आल्लो ना उपास मागणें केलें आनी कितेंय केल्यार तो पुनातां तो मरण पावलो तसो पूत कितले मागणें केल्यार पळया मनशाचे बॉन्डेजेस म्हणटात ताचे ताणें केल्या पातकाचे परिणाम उपास केल्यार ताच्या जिवितांत देवान सांगलें तें घडलें तें पूण आज आमी पळयता त्या उपासा वरवीं ताका पश्चात्ताप पावलो तो दावीद एक कीर्तन पळया 51 वाचा ताच्या उपरांत केल्लें ताणें कीर्तन ताच्या पथका वरवीं तो प्रत्येक जावन कंगाल जालो तो देवा थंय फाटी येयलो देवाचे मुखार सरपडलो ताणें बक्षाने मागलें ताची काकोळत मागलें कित्याक सावलान जेन्ना पाताक करता आसतना ताचे ते आसलेलो पवित्र आत्मो ताचे थंय पयस गेल्लो ताणें पळयल्लो आनी ताचे ते सावला थंय एक सैतानाचो आत्मो येवन ताका नाडतालो ताका प्रॉब्लेम दितालो समस्या करतालो आनी दावीद राय किन्नरी वाजोवन दावीद राय जावना ते दळा पूण दावीद एक गवळी जावन आसतना ताणें किन्नरी वाजोवन देवाची स्तुती करतना सावला ते आसलेलो खोटो आत्मो चलतालो आनी तशेंच आज ताका तेंत पाताक ताणें केला म्हणटना आज ताकाय भंय दिसता म्हजो ते आसलेलो पवित्र आत्मो तूं काडी नाका म्हणून आड्डोस मागता देवा कडेन उपास करता मागणें करता पूण देव ताका बक्षिता परत पळया उपास मागण्या वरवीं देवान ताच्या पाताक बक्षिलें ताच्या मुखार कितें केस्त धाडूंक आसली ताणें धाडूं ना तसो तो उरच्या बायलेक जल्मलो एक पूत मात्र मरण पावलो पूण ताच्या बदलाक सल्माव ताच्या पुताक राय करून दवरलो देवान परत ताची काकुळत सिद्ध दावीद रायाक मेळ्ळी पातका वरवीं कितें होगडायल्लें ताणें उपास मागणें केल्ले वेळार ताच्या जिवितांत देवाची काकुळत मेळ्ळी देवाचें उतर ताका समजून कान गेलें देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक प्रयत्न केले ताणें केल्ल्या पातकाक बक्षाने मागलें आमी मस्तपटी पातकान पडटा पूण आमचें काळीज दारून जावन वचो पातकान पडटा कणीस जावन हांवूय पडटा तुमी पडटा एकली पूण पातकांतावन उठून परत जेजू कडेन बक्षाने मागून परत ती नवें जिवीत जिवोवचें म्हजी आनी तुजी आशा आसा जे ते डिजायर आसा जे ते जाल्यार आमी खंडीत जावन आमच्या जिवितांत आमी केल्ल्या पातकां खातीर आमी केल्ल्या खोटेपणा खातीर आमी जेन्ना उपास मागणें करून देवा कडेन अर्दोस मागता दावीद राये बरी खंडीत देव आमची पातकां बक्षिता आमकांय नितळ करता आमकांय पवित्र करता आमकांय ताच्या सेवेंत लायता देखून दुसरें आमी पळय सामुएलाचें हें पत्र आतांचें उतर 2 सामुएल chapter 12 verse 16 2 सामुएल chapter 12 verse 16 हांवें काडलेलें पूण आतां 1 सामुएलाक आमी या 1 सामुएलाचें पुस्तक 7वो अध्याय 6वें वाक्य थंय आनी एक गडीत आसा पळया देखून ती मिजबांत एकठांय जालीं तांणी उदक हाडलें आनी ते सर्वेस्परा मुखार वतले कित्या खातीर तो लोक सगळो इस्रायल लोक सगळो पाताक आदारतलो आनी वायट करतलो आनी बंब्या पुजा करतलो देखून सामुएलाक देवान सर्वेस्परान सामुएलाक धाडलें आनी सामुएलान म्हळें सगळ्या इस्रायलांत मिजबांत एकठांय करा आनी हांव तुमचे पासत सर्वेस्पराक प्रार्थना करतलो तुमची पातकां बक्षूच्या खातीर तुमी केल्ले खोटेपण सगळे देवान बक्षूच्या खातीर देखून ती मिजबांत एकठांय जाली तांणी उदक काडलें आनी ते सर्वेस्परा मुखार वतले त्या दिसा तांणी उपास केलो आनी म्हळें आमी सर्वेस्पर मुखार पाताक केलें सामुएल मिजबांत इस्रायलांत न्याय करता जावन आसलो पळया तांणी केल्ल्या पातकां खातीर तांणी कितें बंब्या पुजा केली एका निजा देवाक तांणी सांडलो इस्रायल परजेन येयल्लीं पातकां परत 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 केल्यांत हर एक प्रवादाच्या पुस्तकांत तुमी वाचल्यार हर एक कडेन तांणी पाताक केलां हर एक कडेन बंब्या पुजा केल्या हर एक एका निजा देवाक तांणी सांडला आनी नाना त्या रितीची कस्त सर्वेस्परान धाडटना तांणी उपास करून कोणाक म्हणी पयलें धाडटा देव तुज्या जिवितांत जावंक पुरो कोणूय प्रभाद्याक धाडटा हर एक जिवीत तुजें नाश जायनाय म्हणून तुजें आत्म नाश जायनाय म्हणून तुजें कुटुंब नाश जायनाय म्हणून खंय म्हणी खंय एक प्रभाद्याक धाडनासतना तुजें कुटुंब राखून व्हरूंक पळयता धाडनासतना तो रावना हांगा सामुएलाक धाडटा
आनी तें सगळें उदक भायर वतलें म्हळ्यार कतेंच ताचो अर्थ कितें. आमच्या बरी आतां आमच्या घरांनी वयर टँकां आसा 2000 3000 5000 लिटर फ्लॅटान रावतल्यांक जाय तितलें उदक येता. त्या प्रमाणें पयलें नातलें बांयतलें उदक कितलें की पयस थावन ताणें हाडूंक आसलें कळशांनी आनी अन्न भरूंक आसलें. त्या दीस उपास म्हळ्यार तें उदक तांणी सयत उपयोग करनात म्हणलें एका संकेता मारिपात तांणी भितर आसलें उदक सगळें भायर वतलें आनी तांणी उपास केलो, मागणें केलें. कित्याक सर्वेस्परान धाडची ती केस्त ताणें फाटीं काडच्या खातीर उपास मागणें केलें त्या मिजबांत. आनी सगळ्या लोकांक ह्या वेळार मागणें केल्ल्या वेळार उपास केल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव तांकां परत धाडूंक आसली केस्त धाडिनासतना तांकां बचाव करता. उपास मागण्यांत आज आमकां मस्त कुटुंबांत हांव आमकां थोड्यो कॉलां येता आसतना तांच्या कुटुंबांत कितले समस्या आसात. तांच्या कुटुंबांत रिणाचे भार, खंयच्यो संगती मुखार वचोंक जायना, तांच्या घरांत तांकां प्रॉब्लेम्स, ह्यो पुरो संगती आसतना आमी थंय जगून पडचे. ताका एक उपास मागणें परगट करीचें. आमी उपास मागणें परगट केल्ल्या वेळार खंडीत तुज्या समस्या सावन देव तुका भायर काडटलो. तुज्या समस्यांतून कश्टांतून देव तुका भायर काडटलो. रिणाच्या भारांतून तुका देव भायर काडटलो. एक घर बांदताय जाल्यार तें तुका प्रॉब्लेम जाता जाल्यार ताचे खातीर उपास मागणें कर. तें जाल्यार घर तुजें बांदूंक सारक्या रितीन जाय जाल्यार मनशांक धाडटलो. म्हाका एक घर बांदचें म्हणून मस्त आशा आसली. हांवें मस्त पटी मागलें. हर एक पटी ती 3 दीस उपास करून मागलें. पूण देवान फावो त्या टायमार तें फावो केलें. हर एक पटी हांव उपास करून मागणें करता आसतना म्हाका ते संदेश दितालो देव, तुवें आतां घर बांदूंक ना. हांव सांगच्या टायमार तें बांद, आतां बांदूंक ना. पूण परत परत हांव उपास करून मागतालो जेजू कडेन, दी म्हाका एक घर बांदूंक जाय. पूण लागीं 20 वर्सां उपरांत बऱ्यांतलें बरें देवान एक घर बांदून म्हाका दिलें. उपास मागण्या वरवीं कितले उपास मागणें करीचें. कित्याक म्हळ्यार आमकां देवान दिल्लीं जायतीं आशिर्वादां आसात. तीं आशिर्वादां बेश्टेंत मेळनात. आमी ह्या संवसाराच्या अधिपती कडेन फायट करून झुजोवन आमी तें आशिर्वादां जोन काण घेवचें. ना जाल्यार तो हर एक आशिर्वाद आमकां मेळची तो सोरून व्हरता. कित्याक सैतान एक सोर, तो सोर, फकत सोर. जेजून सांगलेलीं उतरां मतींत हाडा तुमी जुवांच्या वांजेलांत 3ऱ्या अध्यायांत 10व्या वाक्यांत, सोर येता फकत सोरूंक, लुटूंक, कण्णां घालूंक, नागोवंक. हांव येयला तुमकां यथेश्ट मापान जिवीत दिवंक म्हणून, बरोवन ओमतोवच्या मापान तें दिवंक म्हणून हांव आयलां म्हणटा. तें आमकां दीज येता. बरोवन ओमतोवच्या मापान आशिर्वाद आमकां आसात. पूण तो पळय सोर आयला नागोवंक, लुटूंक, कण्णां घालूंक. ताचे बरोबर झुजचे. आमी झुजचे जाल्यार आमची असली हातेरांनी आमकां झुजोवंक जायना. जेजून सांगलेलें उतर आमी उगडा आसतोरया. सैतान तांकां विधेय जावनातल्या वेळार, आपोस्तलांक विधेय जायनातल्या वेळार जेजून सांगलेलीं उतरां उपास मागण्या शिवाय दुसरें खंयचेंच उपावना. उपास आनी मागणें, उपास आनी मागण्यान मात्र आमची कूड धांडोवन आमी मागता आसतना खंयचो सैतानाचे समस्या तुज्या परिहार जातात. तुका कोणेंत घरा येवन मागणें करीचें म्हणना. तूं एक देवाचो भुरगो जावन, देवाचो सोजर जावन त्या विशयान झुजताय जाल्यार, उपास आनी मागणें करताय जाल्यार तुमचें बांदपा सगळें तुटून पडटलें. देखून उपास मागणें कितलें गरजेचें. आमी आज कितें ह्या संवसारान जंय जोडचें जाल्यार आमच्या बेसांवा खातीर आमी झुजचें. बेश्टेंत तुमी एक तेर्स म्हणटा आमी आमरी करता, ओके, तितल्यार तुका ना, तितल्यार तुका ती थोडी आशिर्वादां मेळटीत. पूण देवान कुर्सातावन, जेजून कुर्सातावन आमकां यथेश्ट आशिर्वादां जोडून दवरल्या. ती मेळचें जाल्यार ह्या संवसारांत हांवें आनी तुवें फायट करीचें. तें फायट खंयचें? उपास आनी मागणें करून फायट करीचें. देवाच्या उतर वचचें. निरंतर एक सक्रामेंताक भेट करीचें. आमी मिसाच्या बलिदानाक वचचें. जेजूक सेवजे कुडी रक्ता समेत आमी सेवजे ताका. ते जाल्यार मात्र आमचे हे बांदपास तुटून पडोवंक आमचो उपास उपकारा पडटलो. देखून 3रे दानियेलाचो उपास आमी वाचल्यार दानियेलाचें पुस्तक 9वो अध्याय आमी कान वाचले जाल्यार थंय सर्वेस्पर देवा मुखार तांणी सगळ्यांनी पातक केल्ल्या वेळार थंय आमकां सांगता देवाचें उतर. दानियेलाचें प्रवादीचें पुस्तक 9वो अध्याय 3 ते 5 वाक्यां. 3 ते 5 वाक्यां आमकां देवाचें उतर अशें सांगता. दानियल चॅप्टर 9 वर्सेस 3 to 5. देवाचें उतर अशें सांगता, पळया. ती
ताच्या राजवटकेच्या पयल्या वर्सा हांवें दानियेलान सर्वेस्परान जेरेमियाक प्रवाद्याक सांगले प्रमाणे जेरुसलेम पाड करूंक आसूंक जाय, आड पडून आसूंक जाय. त्या वर्साची संख्या पुस्तकातली अध्ययन करून समजून घेवन सुदली आनी ती संख्या 70 वर्सां उपरांत हांवें सर्वेस्पराचेर नदर घाली आनी उपास करून गुणीय वस्त्रां न्हेसून आनी आंगार गोबर घालून हांवें ताचे कडेन प्रार्थना आनी विनंती करूंक लागलो. सर्वेस्पर म्हज्या देवा कडेन हांवें प्रार्थना केलें आनी अशी उसारणी केली, सर्वेस्परा तूं व्हरतो आनी भिरांकूळ देव, तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळटात, तांचे कडेन तूं तुजो करार सांबाळताय आनी तांकां तुजी दया दाखयताय. आमी पातक केलें, तुजी दया दाखयताय आनी आमी पातक केलें, आमी खोटेपणान चल्ल्या आनी तुजेर उपराटल्या, तुज्या आज्ञा आनी नियमां तावन आमी पयस सरल्या. उपास मागणें करता. कितले दीस? 21 days. दानियेलाचो उपास 21 दीस उपास मागणें केल्या उपरांत सर्वेस्पर ताका जाप दिता, सर्वेस्पर ताचे कडेन उलयता, मिंगेलीक धाडटा ताचे थंय आनी तो ताचे कडेन ताणें कितें मागलेलें तें सगळें सर्वेस्पर देव दानियेला प्रवाद्याक सगळें दिता. देखून आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांनी कितल्या जाणांनी पातक केलां कोणना, आमच्या कुटुंबांनी कितले देवा विरोध गेल्यात कोणना, आजुनी कशें जियेतात कोणना. आमकां आज आमच्या कुटुंबाची पडोवन वचना. हांव बरो जाल्यार जालो, समेस्त बरें जाल्ले बरोबर चिंतात, तशें जायना. तुजें कुटुंब बचाव करूंक तुका आज देवान आपोवणें दिलां जावंक पुरो, तुका विसरून काडलां जावंक पुरो. देखून तुजें कुटुंब बचाव करच्या खातीर हप्त्यांत 1 दीस तरी कुटुंबा खातीर उपास मागणें कर. हप्त्यांत 1 दीस तरी. आनी तुका आत्मीक तावन ग्रोथ जायचे जाल्यार, आत्मीक तरान तुवें वाडावळ जायचे जाल्यार, पवित्र तुवें सकत तुवें आपणायचें जाल्यार, तुज्या खातीर एक तुज्यात वैयक्तीक गरजां खातीर आनी तुवें पवित्रत्म्यान भरच्या खातीर, तुवें देवाच्या हातेर जावच्या खातीर 1 दीस उपास. हप्त्यांत 1-2 दीस. हांव चड तुमकां दबाव घालिना, कित्याक हांवें तशें केल्लें देखून ह्यो संगती हांवें तुमच्या मुखार हांवें दवरच्यो तितलेंच. पूण थोडे फावटी आमकां थोडीं कामां जायचे पडटात. एक फावटी खंयचे डॉक्युमेंट्स जायनात, खंयचे डॉक्युमेंट्स अडकळ हाडटात. ह्या थोड्यांक घर बांदूंक जायना, थोड्यांक कुटुंबांत काजार जाल्यात, भुरगीं जायनात, थोड्यांचें काजार रावलां. तशें जाल्यार पुरा एटलिस्ट 3 दीस फास्टींग प्रेयर करीचें, मागचें, उपास करून मागचें. त्या वेळार मात्र बंदपास तुटून पडटात. सैरीक नातलेल्यांक सैरीक जातात, भुरगीं नातल्या भुरग्यांचे दणे मेळटा आनी देवाचें उतार आयकूंक प्रयत्न करीचे, वाचूंक प्रयत्न करीचे. खंय मागणें आसले हप्त्याक 1 फावटी म्हणी, खंय 1 घंटो खंय म्हणी ही तुमच्या पिरगज्यांनी आराधना आसल्यार थंय कोण चलयता, कालें करता तें तुमी पळोवंक वचनाकात. सक्रामेंतले जेजूक पळोवंक वचा आनी तो सक्रामेंतलो जेजू तुमच्या सगळ्या कस्तान स्पंदन करचो, तो तुमचे बॉन्डेजेस, तुमचे कितें अडकळी आसात त्यो सगळ्यो खाण उडोवचो. उपास मागणें करून वचा, तें जाल्यार सगळें जिवितांत बरें जाता. देखून उपास मागणें केल्या शिवाय अशेंच आमी बंदड्यो तुटून पडटा म्हणून आमी चिंतचे नाका. जायत्यांनी चिंतचें, दुसऱ्या कडेन मागोवंक सांगचें, तुमी मागा आमकां बरें जावं दी, तुमी मागा. देव तुमचें तावन मागणें आयकूंक आशेता. देवान कशें आमी मागता खंडीत तुमचे खातीर, पूण तुमी मागण्यांत रावुल्लें देव आशेता. तुमी मागणें करलें पळोवंक देव आशेता. तुज्या तोंडांत ती मागणी येवचें देव आशेता आनी तें केल्ल्या वेळार तुजे समस्या सगळे परिहार करूंक तो तयार आसता. देखून ह्यो संगती आज आमी आमच्या मतीन दरया आनी पाताक रोडोवंक उपास मागणें करता. जोएल प्रवादीचें पुस्तक 2रो अध्याय 12 आनी 13 वाक्यां. सर्वेस्वर म्हणटा, उपास करून, रुदान करून, आस्कार उस्का सोडून सगळ्या तुमच्या काळजांत आतां तरी म्हजे सीन परतून येया. हे सर्वेस्पराचें उतर जोएल प्रवाद्या मारिफात तांच्या लोकांक दिल्लें तें पळया. सर्वेस्पर म्हणटा, उपास कर, रुदान करून, आस्कार सुका सोडून सगळ्या तुज्या काळजांत आतां तरी म्हजे सीन परतून ये. तुमचीं काळजां बिजां न्हय तुमचीं वस्त्रां. सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया, कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार, सोंसणीक आनी दयेन भरलेलो. आमी देवा लागीं येवंक भियोवचें नाका. तो शिक्षा लायता म्हणून चिंती नाकात. देव बिलकूल शिक्षा लावंक फाटीं सरता. तुमकां शिक्षा लावंक तो तयार ना. तुमकां मोगान वेंगोवंक तयार आसा. तुमकां मोग करूंक तो तयार आसा. तुमकां वेंगेन घेवंक तो तयार आसा. आमकां भोगसूंक तो तयार आसा. उपास मागणें कर मागल्या वेळार पळया, तो काकुळदार जाता, मोवाळ जाता, सोंसणीक जाता, दयेन भरलेलो जाता आनी ताचें मागणें तो आयकता. आनी ख्यास्त लावंक
लावचे विशयी तो सुरसुरता पळया केस्त लावचे विशयी तो सुरसुरता. आमी देवाक भियेचे म्हळ्यार देव शिक्षा लायता म्हणून भियोवचें न्ही. देव म्हजो आनी तुजो रसनार, म्हाका आनी तुका तो सांबाळटा, म्हजें कुटांब पोसता, तुजें कुटांब पोसता. त्या खातीर आमी ताका भियोन चलचें, न्हय तो शिक्षा लायता म्हणून आमी भियोवचें. पळया क्लियर सांगता केस्त लावंक त्या विशयी तो सुरसुरता. तो लायना कित्याक तितलो मोग आमचो केला. आपल्या पुताक त्या संवसाराक दिवन आमचे खातीर ताच्या पुताक बली दिल्लो देव तुका कशें शिक्षा लायतलो न्हय. पूण ह्यो संगती आमी उपास करून मागल्या वेळार त्यो सगल्यो पयस वेतात. उपास करून मागल्या वेळार आनी एक उपास करून मागणें आमी पळयता योना प्रवादीच्या पुस्तकान 3रो अध्याय 5 ते 9 वाक्यां. योना प्रवादीक सांगता देव तूं निनेवाक वच आनी त्या लोकांक उपास मागणें परगट कर आनी त्या लोकांक हांव बचाव करता. पूण निनेवाक वचोंक योना प्रवादीक नाका आसलें. गेल्यार देव तांकां बचाव करतलो म्हणून. पूण निनेवा शाराक वचोंक योना प्रवादी इन्कार करता कित्याक देव ताका बचाव करूं नजो, तांणी सगळें नाश जायचें म्हूण चिंता. पूण देवाची काकोळत विशेश योना प्रवादी देवातावन पयस धांवता निनेवा शाराक, हेच्या बदलाक तर्सिसाक वता. निनेवा शाराक ताका वचोंक सदां 60 मैलां आनी तर्सिसाक वचोंक 1000 मैलां. तो खंयच्या बोटीर वचून बसता, तर्सिसाक वचच्या बोटीर वता. पूण देव ताका सोडिना कित्याक इतल्या लोकांचो जीव चलता, इतल्या लोकांक शिक्षा लायता, इतलो लोक आत्मीक तरान तो विपाड जाता आसतना ते पळोवंक देवाक नाका. पूण योना प्रवादी कशें हाडटा तुमी गोत्ता तुमकां, कशें ताका वारें वादळ उठयता, तें सगळें बोट ते बुडोवंक लागता, ते दाळा सोडती घालतात, ताचें योना प्रवादीचें नांव येता आनी पळयतना तो पोंदा वचून त्या सिप्पांत त्या लॅगेजीच्या मदें वचून न्हिदोवन आसता, तांकां उठयतात आनी तो म्हणटा हळे तुमकां बचाव जाय जाल्यार म्हाका दर्यांत उडया, कित्याक हांव देवाचें उतर आयकनासतना धांवोंक पळयलें देवातावन. पूण सर्वेस्वर देव कितलो काकोळदार, ताका दर्यांत उडयल्यार थंय माश्याक धरता, ताका गिळयता. ह्या माश्याक आतां पळया 3 दिसांचे पैन, 3 दीस 3 राती पैन करून ते 1000 मैलां ताणें हें जें आसलें तर्सीस तावन तो मासो काणयो नाका निनेवाक येता आनी निनेवाक वचून वंगता. देखून देवाचें तुज्या जिवितान देवाचें योजन आसल्यार खंडी सावन आमी बचाव जाता. देखून तो निनेवाक वचून 3 दीस 3 राती चलोवन परगट करताळे तुमचे नासाक देवान येवजण केलां, ताच्या बदलाक तुमी फास्टींग प्रेयर करा, उपास मागणें करा आनी बचाव जाया म्हूण सांगता. व्हडलें कांय तो परगट करूंक वचना कित्याक तांणी बचाव जाल्लें ताका नाका आसलें. देखून काली आसंत कोणाक आयकनातले बरी सांगून गेला जावं की पुरो योना प्रवादी. पूण रायान परगट केलें 3 दीस 3 राती तांणी उपास परगट केलो. पळया थंय सांगता निनेवाच्या लोकांनी देवाचेर विश्वास दवरलो, तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी ल्हानांनी गोनीय वस्त्रां भांगोरली. ही खबर निनेवाच्या रायाक पावली. तो आपल्या सिंहासनांतल्यान पयले उठलो, आपली वस्त्रां ताणें काडलीं, गोनीय वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गब्रावन बसलो. उपरांत ताणें निनेवांत अशें परगट करूंक लायलें, रायाच्या आनी अधिकाऱ्याच्या परमाण हे मनशांनी आनी जानवरांनी गोरवांनी आनी बकऱ्यांनी कितेंच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं. कोलो उपास परगट केलो. रायान सगळे ऑर्डर दिलें मनजातींक सयत बकऱ्यांक सयत आनी कितेंच खायना जावं दी, ह्या उदक पियेना जावं दी. तितले उपास करून ते निनेवाच्या शाराच्या भायर वचून पावतना योना प्रवादीक सर्वेस्वर म्हणटाले सगळे निनेव बचाव जालें. सगळे निनेव ताणें म्हजें उतर आयकलें, तांणी उपास केलें, तांणी गोनीय वस्त्रां न्हेसलीं, गोबरान बसलीं, उपास केलें, तांणी उदक सयत आपोडूं ना, तांणी सगळें तांचें जिवीत तांणी परिवर्तन केलें. पळया आज एक सगळे शार बचाव जालें उपास मागण्या वरवीं. आज आमच्या भारत देशा खातीर आमी उपास मागणें करनाका गे. आज आमच्या कर्नाटका राज्या खातीर आमी आसा उपास मागणें करनाका गे. आज तुज्या कुटुंबा खातीर तूं उपास मागणें करनाका गे. लोकां खातीर पळया उपास मागणें करतात, लोकां खातीर. धर्मदूताचें कृत्या पुस्तक सांगता पळया त्या 14वा अध्याय 20 आनी 30 वाक्यां. हर एक सभेंत तांणी मालगडे नेमले आनी विश्वास दवरलेल्यांक मागणें आनी उपास करून तांणी सोम्याच्या अधीन केले. मागणें आनी उपास जेजून 12 जाण शिसांक विसरून काडटनाय उपास मागणें करून सगळी रात मागणें करून सकाळीं उठून त्या दोंगरातान देवून येवन ताका विसरून काडलें. पळया 12 जाणांक
12 जाणांक जाल्यारय तातूंत एक जुदास आयलो. पळया, जेजून 40 दीस आनी 40 राती उपास केले. ताका सैतानान ताळ्ळें जाल्यार तो ताळणेक सांपडोवना. मैजण 40 दीस 40 राती उपास केले, देवा सांगता रावोंक. आज आमी कितले उपास आनी मागणी करता, आमकां नाका. आमी चिंता ताचें मागणें आयकता, हाचें मागणें आयकता म्हूण. तुमी केदाळा मागणें करचें. देवान तुजें तोंड उक्तें करचें पळोवंक जाय. दुसऱ्यांचें मागणें आयकोवचें. ओके, तुमी आयकया, तुमी मागणें करूंक थोडो वेळ करचया न्हय. उपास मागणें परगट खरा. आनी ते दाळा आमी सगळीं बाचाव जातले. हांव किर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 69 अध्याय 10वें वाक्या. किर्तनाचो ग्रंथ 69 अध्याय 10वें वाक्या. उपास करून हांवें म्हजी कूड धंडयली. आमची कूड धंडयचे त्या दाळा कुडीच्या वडण्याक आमी वळख जायना. उपास मागणें केल्ल्या वेळार कूड आमच्या ताब्यांत येता. आमी सांगले बरी आमची कूड आयकता, नाजाल्यार आमची कूड सांगता तें आमी आयकता. ताका जाय जाल्ले बरें आमी करता. तशें जायना. कूड दंडोळून की आमी उपास करीचे. कुडीचो उपास बारी गरजेचो. ते दाळा कूड आमी सांगले बरी आयकता. म्हजी कूड हांवें सांगले बरी आयकचें. म्हज्या कुडीन कितें सांगले बरी हांवें आयकोंक ना. ते खंयचेय तुका टॅम्पटेशन हाडूंक पळया, मग पयलीं ताळणी येवच्यो कुडीच्योत ताळणी येवच्यो. हाचे तावन आमी विरोध रावन झुजचे जाल्यार उपास मागणें करीचे म्हूण सांगता किर्तनाचे ग्रंथ. माथेवाचो वांजेल सांगता 6 अध्याय 16 आनी 17 वाक्या. जेजू अशें सांगता पळया, माथेवाच्या वांजेलांत 6 अध्याय 16 तावन 17 वाक्या. तुमी उपास करतानाय कापाट्या बरी तुमची मुखां मळां बावय नाकात. ते आपूण उपास करतात म्हणून लोकांक दाखोवंक आपले सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां ताचो प्रतिफळ दळसो मेळ्ळा. उपास करतना कसो करीचे की म्हूण जेजू सांगता. उपास मागतना तुज्या माथ्याक तेल माग, तुजें तोंड बरें करून धू. तुवें कोणें तुजें तोंड बावोन आसचें नाका. संतोशान राव. कोणाक आज खंय घरांनी त्या दीस खंय बनी विजीट करनाकात. हरी एकलें विचारतात आज कितें तूं कांय च्या मरे, हांव उपास करता सांगना. सांगल्यार तो प्रतिफळ गेलो. देखून उपास करच्या दिसांनी खंय मागण्याक तुमी भेट करा, मागण्याक वचा. पूण घरांनी कोणाच्या भेट करतना ते तुमकां पिवंक दितात, च्या दितात, कॉफी दितात, जेवण दितात. त्या दाळा तुमी सांगच येता पडटा उपास म्हाका जायना म्हणून. त्या दाळा कितें करतल्यार देखून हें प्रतिफळ तांकां इदळसो मेळोन जाला म्हणटा तशें करतल्यांक. देखून पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्यार तेल माग आनी तुज्या मुखां मळदू. अशें तूं उपास करताय म्हणून गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं दी. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो देव बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देखून आमी उपास करतना 3 टायपार उपास करयत. एक सकाळींचो ब्रेकफास्ट स्कीप करचें, दनपाराचें जेवण स्कीप करचें, नाजाल्यार रातीचें जेवण स्कीप करचें. खंयचेय एक उपास कर. जर दनपाराचे उपास तुमी करता जाल्यार ताचो टायमींग 8 तावन सकाळीं 8 पयलें तुवें ब्रेकफास्ट करयत, 8 तावन सांजेर 4 वरां म्हणसर तुवें उपास करीचे. 4 वरां उपरांत तूं कितेंय खाण घेवं, एक तो उपास आसा. सकाळींचो उपास करता जाल्यार रातीन 10 वरां पयलें जेवण कर, रातीन 10 तावन दनपारां 1 वर म्हणसर उपास करचें. त्या दाळा सकाळींचें ब्रेकफास्ट तुवें खाण घेवंक ना, स्कीप करूंक. रातीचे उपास करतल्यान सांजेर 4 वरां तावन सकाळीं 8 वरां म्हणसर, दुसरे दिसा सकाळीं 8 वरां म्हणसर, 4 वरां तावन 8 वरां म्हणसर. हे टायमिंग्स 3 टायपार उपास करयत आमी. एका दाळा एका घरांनी ते 1 जण आसा जाल्यार सकाळीं एकल्यान, दनपार एकल्यान, सांजेर एकल्यान चेन फास्टींग जाता. 3 दीस अशें करयत. ते 1 जण आसल्यार आमी खंय मागण्याक वयतना, आमी खंय रेतुरेक वयतना, आमी खंय आराधना पुरा करूंक वयता आसतना, कन्नेट करूंक वयतना आमी तशें उपास करता 3 दीस. आमींत दोगां तेका मेळून एकल्यान सकाळीं, एकल्यार दनपारा, एकल्यार सांजेर उपास मागणें. त्या दाळा मात्र थंय लोकांक बरेंपण जाता. त्या दाळा मात्र लोकांक अनुभव जाता देवान आपडलेलें. त्या दाळा मात्र पवित्र आत्म्याचो सकत तांचे थंय देवयल्ले अनुभव जाता. देखून पोटभर जेवण खावन वचून केल्यार जायना. थोडी संगती खंडी जावन आमी उपास मागणें करीचें. कितलें गरजेचें. पवित्र पुस्तकांत जायतीं गणितां आसात. मैजूचो उपास 40 दिसांचो, जेजूचो उपास 40 दिसांचो, दानियेलाचो उपास 21 दिसांचो, आनी सगळे 3 दिसांचे उपास मस्त आसात. निनेवाचे 3 दिसांचो उपास आनी जायते कडेन तोले उपास आसात. मागीर उपास कर्ण देवाच्या सेवकांक विसरून काडचें जेजून. उपास मागणें कर्ण धमदूतांनी तांकां भायर धाडचें सेवेक. पुरो मस्त संगती आसात. देखून
आमकांय आज एक संदेश, कित्याक आमच्या ओलुस्प्रे टिमान 365 डेज नॉन स्टॉप उपास मागणें प्रगट केला. 365 डेज हे उपास चलतले नोव्हेंबराच्या 1 तारखेतावन. दिसाक तेगां जाणां तर 21 जाणां निरंतरी उपास करता. हप्त्याक एक दीस पडटा, एक उपास सगळें करून आज मस्त संगती आमी संवसारा खातीर मागोवंक, संवसाराच्या समाधाना खातीर मागोवन, पाप साहेबान उलो दिल्लो संवसाराच्या समाधाना खातीर मागा, ताचे खातीर आमी उपास मागणें प्रगट केलां. भारत देशाच्या समाधाना खातीर, संतोश समाधानान सगळो लोक बऱ्यातान जिवच्या खातीर उपास मागणें प्रगट केलां. आनी जायते कॅरिझमॅटीक रिन्युवला खातीर, पवित्र सभे खातीर आमी उपास मागणें करता. सगळ्या पवित्र सभे खातीर, आमच्या मंगळूर दियेसीजे खातीर आमी उपास मागणें प्रगट केलां. प्रत्येक जावन आमच्या टिमाच्या सौर सान्या खातीर, सगळ्या क्रिस्तांव कुटुंबा खातीर उपास मागणें. अशें 5 इंटेन्शनां हर एक दीस घालून हर एक जणां उपास मागणें करतात. तुमच्या खातीर आमी खंडीत जावन मागता, तुमी आमच्या संगता जॉयन जाया, मागण्यान जॉयन जाया. देखून दुसरें कांय नाका, आमकां सांगता मागणें केल्ल्या वरी आमचें खंडीत मागणें तुमकांय पावतलें, तुमचें बरें मनाचें मागणें आमकांय पावतलें. त्या वेळार आमी सांगता देवाची सेवा करूंक जातात, आमची कुटुंबां आमी बाचाव करूंक जातात, आमच्या भुरग्यांक बरें फळें जाल्लें आमकां पळोवंक मेळटलें, वायट पळोवंक मेळचें ना. सगल्यो संगती देवाक आमी समर्पण करून दिवया आनी आस्तावन एक निर्धार करया. हप्त्यान 2 दीस, एक तुज्या कुटुंबा खातीर, एक दीस तुज्या वैयक्तीक जिविता खातीर उपास मागणें प्रगट करा. खंडीत हरियकल्याच्या कुटुंबांनी देव आशिर्वादीत घालतलो, हरियकल्यांगी बरेपण जातलो. हेंच आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.